शिक्षणाच्या मळार उदरगत जातली जाल्यार मुळावें शिक्षण घेता ती सुवात आनी वातावरण दोनूय अनुकूल आसपाक जाय। मांद्रे मतदारसंघांतल्या मुळावे शाळेत एकूच वर्गात 3 वर्ग चलतात। जाता तितले बेगीन तांकां वर्ग उपलब्ध करून दिवपाचो यत्न करतलो अशें उतर थळाव्या आमदारान दिला। मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान मिडियाक बरोबर घेवन देऊळवाडो मांद्रेच्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाक भेट दिली। त्या वेळार तो उलयतालो। शाळेक लागपी सगळ्यो मूलभूत गरजो पुराय करपाची जबाबदारी आपूण घेतलो। तशेंच भुरग्यांक 26 जानेवारीक 15 ऑगस्टाक आणि 19 डिसेंबराक रिफ्रेशमेंट दिवपाचेय उतर आमदारान दिले। आयकात ताका। म्हाका तेंचे डिफिकल्टीज कितें आहात ते इश्यूज कितें आहात ते फायंड आउट करपाक जाय। कित्याक ह्या शाळेंनी कित्याक सामान्य बारीक मनशांची भुरगीं येतात, म्हणजे जेचे कडेन फायनान्शियली स्टेबिलिटी बरी आहा तो एडेड स्कुलांनी घालता, बऱ्या स्कुलांनी घालता, कॉन्व्हेंटान घालता। पूण हे असल्या शाळेंनी कोण सामान्य आमचे भुरगीं आहात ते लोक आहात ते तेंचीच भुरगीं येतात आनी तांकां फॅसिलिटीज कितें कमी पडटात कितें ती जाणून घेवपा खातीर येयला। ते टिचर्स आहात तेंचे कडेन विचारले काही गोष्टी शेड घालपाची आनी कितें ते आमचे 15 ऑगस्ट जावं 26 जानेवारी जावं ह्या दिसा तांकां रिफ्रेशमेंटाचे अरेंजमेंट थोडो पंचायती करताली पूण ते 2 वर्सां जावंक ना। सो तांकां कमीट केला की एवरी सगळी शाळा आहात त्या शाळेंतले रिफ्रेशमेंट्स आहात ते म्हाजे कडल्यान पावतले। पूण सरकारी शाळेत शिकपी भुरग्यांकडेन खूप तरेचे टॅलंट आसता, पूण ते टॅलंटाक योग्य दिका मेळना। ह्या भुरग्यांचे टॅलंटाचेर भर दिवपाक आणि तांकां योग्य ते मार्गदर्शन करपाक खाशेले पंगड तयार करतलो अशेंय आमदार जीत आरोलकारान सांगले। आयकात। नेक्स्ट 4 इयर्स आमकां अशी भुरगीं तयार करपाक जाय जी आमच्या मतदारसंघांतल्यान आख्ख्या गोंयान न्हू देशान न्हू आख्ख्या वर्ल्डाक नांव करतले तशें म्हाजें प्लॅनिंग आहा। ताका लागून हांव पर्सनल विजीट दिवन आतां एक हांव टीम तयार करता। स्पोर्ट्सा खातीर 5 जाणांची एक टीम, कल्चरल 5 जाणांची टीम, अशें टीम तयार करता सिलेक्शन करपाक। प्रत्येक वाड्यावाड्यान गांवागांवान वचून ह्या शाळेंनी जी भुरगीं आहात जी फायनान्शियल खंय तरी सपोर्ट नासल्या कारणान फाटीं उरतात पूण केपेबल आहात तेंच्या खातीर हांव पर्सनली मॉनिटर करून तांकां ट्रेन करूंक सोदता। सो आतां म्हाज्या करियरान आतां इतलीं वर्सां जालीं, आतां हांव 10 वर्सां जालीं हांगासर आसा। सो इतल्या वर्सां मेरेन हो फर्स्ट MLA सर जीत आरोलकर सर हांगासर विजीट केली। आमचे कडेन तेणी बरें संवाद साधलो, तेणी आमकां कितें जाय आनी कितें फॅसिलिटीज बी जाय अशें कितें आमकां खूब बरेंशें कितें सांगलें। सरान आमचे स्ट्रेंथ विचारली, पयली ती चवथी कितली आसा ती। सध्या हांव GPS मांद्रे स्कुलान आसा आनी ज्या जाग्यार ही भुरगीं सगळीं शिकतात आतां हेंची स्ट्रेंथ आसा टोटल 27 आनी तेंच्यांनी आतां जस्ट प्री प्रायमरी हेंच्यांनी स्टार्ट केल्लेली आसा। तेच्या खातीर एक नवीन टिचर सुद्दां घेतलेली आसा। जालां कितें तर हेंचे शाळा बरी आसा हें आसा पूण एका क्लासीन 2 क्लासीस शिकोवप खरें डिफिकल्ट जाता पूण तरी पूण ती बऱ्या तरेन हँडल करता। 2 रुमांनी 4 शिकोवप म्हणजे खूब कठीण कसरत आसा आनी बरें आसा। तेंचे कांय कंप्लेन्स बी अशें ना। आनी आतां जीत आरोलकर जो MLA आसा तेणें विजीट केल्ली आसा हांगा आनी ताणें तांकां एश्युरन्स दिल्लेलें आसा की तुमचे प्रॉब्लम्स आसा कितें आपूण सॉल्व करता, तुमी आपले कडेन येवपाचें। मांद्रेच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कांदोळकर।